बागात दर्यावेळेर मायनर चलयेचे फोटो काडपी पुण्यातले 11 टुरिस्टांक कळंगूट पुलिसांनी धरल्यात। ताब्यात घेतिल्ल्या 11तले 2 जाण अल्पवयीन। तांची मेरशे अपना घरात रवानगी केल्या। 2 फामील दर्यावेळेर न्हावंक आयिल्ले कडेन ते फामिलींतले एक अल्पवयीन चली आनी चलो खंय भोंवतालीं तेन्ना तांचे ह्या भुरग्यांनी फोटो काडले। ही गजाल मंगळारची। There are about 11 persons which we have detained. Out of that, 9 we arrested and 2 were being minor were lodged in the Apnagar. Arrested persons are from Maharashtra, and we have put a stringent sections of Children Act and IPC section on writing case also we have added to it. We have examined the mobile. So mobile, in that we have seen the picture click in the very obscene manner of the minor girl, and we have attached that mobile, and we will be sending for mobile for the laboratory for examination. Now further investigation going on. PI जुबा दळवीन सगळो प्रसंग सांगलो। काल 29 तारखेक सांजे 5:30 5:30 सुमार एक कपल दोन फॅमिली येयल्ल्यो आणि they were taking rest at the Baga beach on the beds. So the children were playing. So during this time the daughter and son had gone little ahead. So at that time these tourists which you have arrested, they clicked the pictures of the girl and the boy saw. And the boy went to that tourist saying that boss, you click the pictures, you delete it. But they did not hear and they assaulted that minor boy. Then the matter was reported to us, so we visited the spot, and we came to know that confirmed the incident, and we brought the complainant with the minors at the police station, and we secured the presence of NGO. And then we did needful and recorded a FIR. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। बुधवारा म्हापश्याक गिरी 2 4 व्हीलर्स आनी 3 2 व्हीलर्सांचो भयानक एक्सिडेंट। एकल्यान गाडी मारली, तो खंय तो फुडें मारितूच गेलो। एक्सिडेंटात 5 जाणांक मार लागला, तांकां जीएमसीत घाले। ड्रायव्हराचे लायसन्स सस्पेंड करचे म्हूण थंयचो लोक मागता। हांगासरल्यान तो गाडी घेवन येयला मरे थंयसर तेणी आनी कोणाक तरी उडयलो थंयसर। हय 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 त्या वॅगनार थंयसर मारीत घेवन तेणी हांगा रिक्षेक मारलो धक्को। रिक्षेक मारून फुडें तो आनीक फाटसून बी गाडयो येताल्यो पळय तांकां सगळ्यांक मारले थंयसर। आनी आनी तो आपूण न्हूच म्हणटा तेजें लायसन्स सस्पेंड करपाचें। उडून धांवन येयला, धांवन सगळे रोडाक एकट कितें येयला। टोटल कितलेशे गाडयांक मारला तेणी? 6-7 गाडये सगळे उडून कितें येयला। मागीर नंतर ताणें उडून येता मागीर भियोला गाडी नंतर पट घायलो, ताका कांय जावना। एकले तकली पडली, एकल्याचे पांय तुटलो, पायलटाचे पांय हे जाला। कामुर्ले, राया, राशोल आनी लोटले फाटले कितलेशेच आठवडे जाले सिलिंडरूच येना। गॅस एजन्सीक फोन केल्यार आज येता फाल्यां येता म्हूण वेळ मारून व्हरतात। लोकांचे पासेस पिड्ड्यार जाले आनी लोक मोर्चाच घेवन लोटले। एचपीच्या गॅस एजन्सीर पावले। नागरी पुरवण खात्यान एजन्सीची परवानगी रद्द करची म्हूण लोकांची मागणी। आमकां 3-5 वीक जाले सिलिंडर नाय, ते ऑफिसाक फोन केल्या म्हणटाय हाल येतले पर येतले आनी कितें कशें सांगून 5 वीक जाले। होम डिलिव्हरी होय, आ सिलिंडर नाच आमकां एमटी आहाय, सगळे एमटी आहाय। 3 months जाले आमकां गॅस प्रॉपर सर्वीस मेळना। लोक सगळे हेजिटेट जाता, स्पेशली बायलांक त्रास जाता। हें आतां आमी डेली लास्ट वीकूय बोवाळ जाल्लो, पूण लास्ट टायम ताणें आमकां प्रॉमीस केल्लें की आपूण सप्लाय तुमकां रेगुलर दिता म्हूण ओनर आहा तें। आतां आमकां खबर ना ओनर कोण तो हेजो एचपी हेजो। सो म्हाका दिसता सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान हो इश्यू बेगीन एड्रेस करचो आनी मिनिस्टरानूय एड्रेस करचो। आनी हो आज कोण आतां 2 जाण पार्टनर जाले, कोण पार्टनर तो आमकां खबर ना। पूण हे 3 म्हयन्यांनी लोक आतां मुगे 2 सिलिंडर हाली पडलो आहाय। तो सांगत आतां हाल हांडिता पर हांडिता ते आतां हांव नको लोकांक कितें करपा तें। आतां MLA को फोन मारलेलो, MLA सांगिल्लो बाबा अशें सिट्युएशन आहा, आतां तो कितें करता चोया, नाजाल्यार ही एजन्सी बंद करपाची आनी कोणाक दिवपाची। थंय पावल्यार पात्रांव आउट ऑफ स्टेशन 2 दिसांनी सगळ्यांक सिलिंडर पावयता म्हूण कामगार सांगून मेकळो। 2 महिने जाले सिलिंडर ना। आतां आयज लोड येतलो हे विका म्हणल्यार हांव सगळ्यांक क्लियर करता सिलिंडर। मातसो प्रॉब्लम सर आउट ऑफ स्टेशन आहा सद्या।
येयल्ले सिलिंडर येयला आमकां बट एक थोडे कस्टमरां पावना हे विका म्हळ्यार सगळे बॅकलॉग सगळे क्लियर करता तेच येयल्ले न्हू थोडे कस्टमर 3 महिने झाले लोकांक सिलिंडर ना एक ते कोणा पावलं नासतले बट आयज सिलिंडर काय ना नागरी पुरवण अधिकाऱ्याक विचारल्यार तोंडूच उगडपाची तयारी दाखयना. थिंगा लोकांक अजून सिलिंडर मॅडम सांग न्हू तूं लोक म्हणटा 3 महिने जाले आनी आतां सारके सिलिंडर मेळना म्हणटा थिंगा कित्याक उलयना मॅडम तूं एलपीजीचो प्रेस दिशी वाडटा. सिलिंडर लोकांक पायनासतना भायले भायर ब्लॅकान विकता काय म्हणून थोड्यांक दुबाव. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.